नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. बसकांचेर बसका परत चलो दिल्ली. ग्रेटर पीडीए विस्तार आवाज सोडलो, फायल गुटलायली. झडपी केशीर पडली, सरकाराची येवजण हाल्ली. मुक्तीवर्ससाठी सरकाराची बुद्धी हाल्ली. मंत्रिमंडळाची धुसफूस मुखेल्यांनी भायर मारली. मुठ्याची टॉफी तांदळाचो ब्रँड स्वयंपूर्ण मोहीम नेटान धरली. सविस्तर खबरो आदी हेडलायन. गोयच्या मायनिंगाचेर म्हत्वाची बसका फाल्यां दिल्ली. बसकेक मुख्यमंत्री गोंय, दिल्लीचे अधिकारी आनी जीएमओए पावणी एबॉल्युशन एक्ट सेकंड रिन्युअलाचो विचार. कदंब पठार एला ओल्ड गोवाचो वाठार ग्रेटर पणजी पीडीए सकयल हाडपाचो प्रस्ताव टीसीपी खात्यान विरोधा उपरांत गुटलायलो. धर्मीक भावनाची खंय घेतली दखल. झेडपीक नव्यान प्रक्रिया करची, आचारसंहिता लावची. प्रकरण हायकोर्टात. सरकार वेंचणूक आयोगाक नोटीस. सरकार घेवंक सोदता 12 डिसेंबराक. माविन म्हणटा 9 वा 16 जानेराक. मुक्ती वर्स साठीचो पंचनामो. वरिष्ठांत सरकार चौकाला सेलेब्रेशनाक. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा रिटायरमेंटाची साठी. सुदीन म्हणटा कड्डू नाकात. दिगंबर म्हणटा गरजूंक दिया. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. मायकल खंय असले कांयच उलोवना. थारायतलो पक्ष. प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा मुख्यमंत्री थारायतलो. पब्लिकांत उलोवपाचें न्ही. आनी भोमा एक्सिडेंटात 21 वर्सांचे चली आत्ताच गेले. बायक आनी कंटेनराचो एक्सिडेंट. बायक चलोवपी किरकोळ जखमी. फाटल्यान बशिल्ले स्नेहा प्रभू गेले. गोयच्या मायनिंगाचेर म्हत्वाची बसका फाल्यां ब्रेस्तारा दिल्ली. मुख्यमंत्री, गोयच्या मायन्स खात्याचे अधिकारी, एजी, मायनिंग जाळवणदार, निर्गतदार, केंद्रीय मायन्स अधिकारी बसकेक आसतले. लिजांचे पावणे विशीं मुख्यमंत्री आदीं उलयल्लो. गोंयाक सेकंड रिन्युअल मेळिल्लें ना. अबॉल्युशन एक्ट दुरुस्ती वरवीं मायनिंग बेगीन सुरू करपा विशीं विचार जातलो. कदंब पठार एला ओल्ड गोवा वाठार ग्रेटर पणजी पीडीए सकयल हाडपाचो प्रस्ताव टीसीपी खात्यान गुटलायलो. टीसीपी मंत्री बाबू कवळेकारान सांगलां, जीपीपीडीएचो विस्तार प्रस्तावा विशीं धर्मीक भावनाचो विचार करून हो प्रस्ताव खंय कडेक दवरला. गोवा फॉरवर्डान इश्यू केल्या उपरांत युनेस्को सायट पीडीएत घालतात म्हूण एक्टिविस्टांनी आवाज काडूंक सुरू केल्लो. ओल्ड गोवा पंचायतीची रिक्वेस्ट आसली म्हणून आमी बोर्डा फुडें हाडली खरी, पूण तरी देखून आयज जेन्ना आमी पळयतात काही आमचे धार्मीक संस्था आसात त्यांची आमकां रिक्वेस्ट येवपाक लागली. एक अशी हें जर करीत जाल्यार आमची ओल्ड गोवा जे आतां फाल्यां फेस्त आसता किंवा जितली वर्सांची जे लोक थंय जमतात किंवा जी आयडेंटिटी आसा जे आर्कोलॉजिकल म्हणजे सामकी हें आसा ते खंय ते डिस्टर्ब जावपा नाका अशी तेंची कसो रिक्वेस्ट येवपाक लागली. आनी म्हणून हे प्रपोजल जरी आमी बोर्डाक हाडलेले पीडीएन सांगले उपरांत त्या पीडीएच्या रिक्वेस्टाच्या आदाराचेर पूण लोकांची भावना लक्षांत घेवन धार्मीक संस्था आसा तेंची भावना लक्षांत घेवन हो आमी परत विड्रॉ करपाची डिसिजन घेतली आसा जेणे करून कोणाकूच त्रास जावपाक जायना. ओल्ड गोवा पंचायत म्हणटा ताणें आयिल्लो प्रस्ताव खंय टीसीपीक धाडलो. सर्वे करून खंय टीसीपीन योग्य निर्णय घेवचो. ओल्ड गोवा हेरिटेज चर्चच्या वाठारांत गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवंक जायना म्हण सरपंच मागता. आमकां प्रपोजल येयल्ले आसा ते आमी गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केल्ले आसा. तेन्ना हांगसर चर्चीस आसा, चर्चीक कांयच हांगसर इफेक्ट जावपाचो ना. कित्याक लागून चर्च सोडून हांगसर 300 मिटर बॅन आसा, बंदी आसा की कन्स्ट्रक्शन जावचें न्हू. पण हांगसर खरे चर्चीन फादर आसा जावं विजय सरदेसाय आसा जावं तो चर्चील आसा, हे चर्चीन भितर घरां आसा ती काडून भायर शिफ्ट करची. जर चर्चीक तेंकोन इतली रोडाक तेंकोन हॉटेल घालतात लोक, कांयच आपले कडेन हें डॉक्युमेंट नासतना बांदलेली आसा ते मोडून दाखोवचे डॅमोलिश करून. इतले तर तांकां चर्चीचे पडलेले आसा जाल्यार. आनी दुसरें म्हणजे हे युनेस्को आसा पळय न्हू तो सामको गार्बेज प्लांटाक तेंकोन आसा. तेन्ना तो तेंच्यान गार्बेज प्लांट तेन्ना स्क्रॅप करून उडोवचो अशें आमकां हें आसा.
हे आतां पिडयेक लागून लोक पळय बेश्टे मुन्सिपाल्टीक वयतले आनी कशे हेका वयतले म्हण लोकांक पळय मिसअंडरस्टँडींग करता ते लोकांनी करून घेवचें न्हू. तेका तेजेर आनी कन्स्ट्रक्शन करपाक 150 मिटरांचो लागपाचो संबंदूच ना. बेस्ट मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट करून चर्चीक आमी चर्चीच्या फाटल्यान 30-30 मिटराच्यो बिल्डिंग्यो घातले, हे रॉंगली इंटरप्रेट केल्ले आसा. झेडपी वेंचणुकेक आयोगान नव्यान प्रक्रिया सुरू करची म्हूण प्रकरण हायकोर्टांत गेलां. कोर्टान सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीस काडली. 8 डिसेंबराक सुनावणी. अधिसुचोवणी फेब्रुवारांत काडिल्ली. कोविडांत वेंचणूक धुकल्ली. 9 म्हयने जाले. आचारसंहिता नासतना वेंचणूक कायद्यांत बसना. प्रक्रिया नव्यान करात म्हूण याचिका. सरकार 12 डिसेंबराक वेंचणूक घेवंक सोदता. पंचायत मंत्री माविन म्हणटा 9 वा 16 जानेराक घेवप योग्य. फायलीचेर ताचो रिमार्क. ताणें सांगलें एज अ पंचायत मिनिस्टर तो म्हणपाक लागलो की ही डेट्यो ज्यो आयल्या देवर टेंटेटिव्ह, म्हणजे अशें तांच्यांनी अंदाज आशिल्लो, बट ही हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर. तांचे कडेन जेन्ना आयज फायल आयली ही हॅज मूड इट ऑन द फायल आनी ताणें अनावन्स केलां आयज. ताणें सांगलां की आपल्यान इलेक्शनाचे 2 डेट्स दिल्या. एक म्हणटा ती 9 जानेवारी आनी दुसरी म्हणटा ती 16 जानेवारी, आनी बोथ आर सॅटर्डे संडे. तांचें म्हणणें आसा की हे जे डिसेंबरान आमी जरी दवरत जाल्यार इट इज गोइंग टू बिकम चड लागीं, म्हणजे चड दीस थोडे उरतले. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा सद्याक फेस्टीव सिजन आसा, म्हणजे फाल्यां ओल्ड गोवा फिस्ट आसा, ताचे मागीर क्रिसमस आसा, ताचे मागीर न्यू इयर सेलिब्रेशन आसा, आनी लोक जेन्ना फेस्टिवल मोडान आसता तेन्ना एक इलेक्शन मदीं घालप, आनी तातूंत भितर जेन्ना कोवीड आसा त्या टायमाचेर फेस्टिवलूय बरोबर जावप, इलेक्शनूय बरोबर जावप हें सारकें न्ही. सो आपल्यान सीएमा कडेन रेकमेंडेशन दिलां की हें जें इलेक्शन आसा वी वील हॅव इट इन जानेवारी. इट विल बी हॅपनिंग आयदर ऑन 9th ऑफ जानेवारी जावं 16 जानेवारी. हे 2 डेट आपल्यान सीएमाक सांगला अशें ताणें आमकां क्लियर कट आयज तांच्यांनी सांगलां की फायनल कॉल विल बी टेकन बाय द सीएम आफ्टर मिटींग विथ द इलेक्शन कमिशन एंड ऑल दॅट. पूण तांचे हिशोबान ताणें फायलीचेर मार्क 9 आनी 16 तारीख करून दिल्ल्या. मुक्तीवर्स साठी सेलेब्रेशनाचो राजकीय पंचनामो. एके वटेन अरिश्ट आनी सरकार सेलेब्रेशनाक सवकला. प्रमोद सावंत सरकार आपल्या रिटायरमेंटाची साठी मनयता. ते परस कोविडांत गोंयकार वेवसायिकांक आदार करचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. सुदीन म्हणटा मुक्ती दीस दबाज्यान करात. केंद्राच्या 100 कोटी नाका थंय कड्डू नाकात. दिगंबर कामत म्हणटा गरजूंक दियात. ताका जाल्यार 100 कोटी हे जे तुम्ही ह्या वर्साक मोडूंक सोदता, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन वेगळे वेगळे कार्यक्रम केले, त्याच्या जाग्यार आमचे लोक हे भुरगे आसतले. ह्या कोविडान जायत्या जाणांक, तुमकां पत्रकारांक सुद्दां फटको बसलो आसतलो जायतो. अशे कितलेशेच लोक आहा आनी 10,000 नोकऱ्यो काडटल्यो म्हणटा आनी सरकार कितें गाजर दाखयता इलेक्शनाचो. आमी 50 वर्सां मनयता, आमी 75 वर्सां आनी 100 वर्सां मनयता. 60 वर्सां जो मनयता न्हू वो रिटायरमेंटाची मनयता किंवा सिनियर सिटीजन जालो म्हणून. आतां म्हाका दिसता दोनूय गोश्टी ह्यो प्रमोदाक लागू जाता. प्रमोद सरकाराक फुडल्या वर्सा रिटायर जावपाचो आहा, हेका लागून 60 वर्सां मनयता हे मजाल म्हणूं येता. मुख्यमंत्र्यान ह्यो गोष्टी करता आसतना सद्य परिस्थिती, भारताची आर्थीक परिस्थिती आनी गोंयची आर्थीक परिस्थिती कितें आसा हाचेर विचार विनिमय करपाची आवश्यकता आसा. आमचे जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसा ते गोंयांत येता आनी त्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदनूय करता. सबंद जे 12 तालुके आसा त्या तालुक्यांनी हो कार्यक्रम जाता, थंयच त्या दिसा बरे दबाज्यान कार्यक्रम करचे. फाटले 50 वर्सां जालीं तेन्ना प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक काही पयशे दिल्ले, ते प्रोजेक्ट अधांतरी उरल्या, ह्याची नोंद घेवपाची आवश्यकता आसा. आज 10 वर्सां जालीं जाल्यार हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा हेच 100 कोटी गरजूंक दिल्यार खंय मुक्ती वर्साचे खरें सेलिब्रेशन जातलें. हांव गेल्ले काही महिने सरकारा कडेन मागत आसा की एक 100 कोटीचें पॅकेज ह्या लोकां खातीर सरकारान दिवचें. हे तातूंतल्यान तांच्या हातांत पयशे वतले, ते पयशे परत इकॉनॉमीक येतले, सर्क्युलेट जातले मार्केटात आनी तातूंतल्यान इकॉनॉमी आनी मातशी बूस्ट मेळपाक शकतली. पूण अजून पर्यंत सरकारान अशा पद्दतीचें पॅकेज तांकां डिक्लेअर करूं ना. आज ते सगळे मोठ्या आशेन पळयतात आनी म्हणून म्हजें म्हणणें आशिल्लें की हे पयशे 60th एनिवर्सरीच्या निमित्यान अशे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या वातावरणात करून 100 कोटी खर्च करपा पेक्षा हे 100 कोटीचें पॅकेज जर बारीक लोकांक दियत, गरीब लोकां खातीर जर मेळत जाल्यार खऱ्या अर्थान स्वातंत्र्याची 60वी एनिवर्सरी साजरी केली अशें जातलें. मायकलाचो कॅबिनेट बदलाचो सल्लो सरकार पक्षान जाहीर रिजेक्ट केलो.
वेल्यान मंत्र्यान अशे तरेची वक्तव्य करची न्ही म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो मायकलाक सल्लो. मायकलाचें मत वैयक्तीक. कॅबिनेट बदलप मुख्यमंत्र्याचो निर्णय म्हूण अध्यक्ष सांगता. मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्री असलें कांयच उलयल्लो ना, कॅबिनेटाचे खंय पक्ष थारायता. काय ना मिनिस्टर मॅडम उलोवंकच ना आणि दुसऱ्या रिशफलिंग जो विषय हा पळय हे मंत्री ठरयना, पार्टी डिसायड्स. मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्री बदलपाचे पार्टी थारायता. पार्टी म्हणटा मुख्यमंत्री. मायकल उलयता तें खंय पर्सनल, पक्षान तशें कांयच थारयल्लें ना. तसं काही नाही, त्यांनी ते बघा मायकल जे काय बोललाय तर त्याचं वैयक्तिक मत त्याचं पर्सनल, त्याला पर्सनल बोललाय ना. पार्टी म्हणून तो कसा बोलू शकतो, तो बोलू शकत नाही ना. एखाद्या मंत्र्याला घेणं, एखाद्या काढणं हा तसा अधिकार हा मुख्यमंत्र्याचा अधिकार. एका काडटात तेका काडटात, अननेसेसरी कन्फ्युजन तातूंतल्यान निर्माण जाता. त्यामुळे म्हाका दिसता की मंत्र्यांनी सुद्धा आपापल्या खातें जे आसा त्या संदर्भानूच विचार करचो, ते कशें बऱ्या तरेन फुडें व्हरचें तें पळोवचें. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. भोमा एक्सिडेंटांत 21 वर्साचें चली आगताक गेलें. सोंपलां तें कलमामळ बोरयेचें स्नेहा प्रभू. तें बायकार फाटीं बशिल्लें. बायक चलोवपी वंदीत मार्दोळकाराक मार बसला. बायक आनी कंटेनराचो एक्सिडेंट. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान त्या वाठारांत एक्सिडेंट खंय चालूच आसता. रस्तो रुंद करचो म्हूण थंयचो लोक मागता. आयज जो हांगसर बोमा मेन बस स्टँडार जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा, इतली जी बोमा जी आमची एरिया आसा तो खूब नॅरो रोड आसा कंजेस्टेड. खूब वेळा हांगसर सेम इन्सिडंट जाता, कारण नॅरो आसल्या कारणान आमी प्रपोजल नॅशनल हायवेक दिलेले आनी हो बेगीन अत्यंत गरज आसा. कारण हो जो रोड वायडनिंग जायना, कारण इतलो जो मुस्लिमवाडा टू आमची काळी मातीचो पोर्शन जो आसा खुबसो नॅरो आसल्या कारणान एक्सिडेंट जावन हांगसर असो एक निर्माण जाल्लो आसा. कारण गाडयो ट्राफिकाक आनी हेवी कंटेनर हांगच्यान वयता, ते ट्राफीक कंजेशन खुबशे प्रॉब्लेम जाता हांगसर. आनी हो आमचो एन्युअल फेस्टिवलाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आमी दर वर्सा नॅशनल हायवेक हांगसर प्रपोजल आमचें दीत आसता, कारण बेगींतल्या बेगीन हो जावपाचो गरज आसा. सरकारा कडेन आमी मागता बेगींतल्या बेगीन हो वायडनिंग जालो दुसरे ऑल्टरनेट वे ह्या पोचरा पट्टी करची. आज सकाळचो एक्सिडेंट कसो कितें? आयज सकाळी एक्सिडेंट जो कंटेनर येतालो, एक चेडो आनी चेडू बायकान आशिल्ली. त्या स्पॉटार त्या टायमार कितें पण चेडू जे आसा ते ऑन द स्पॉट गाडी पोंदा पडून डेथ जाल्लेलें आसा. गोंयच्या शेतकारांची येणावळ दोबरात करपा हेतान गोंय सरकारान रोड मॅप केला. शेतकी मंत्री, शेतकी अधिकारी, ICARच्या अधिकाऱ्यां कडेन जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान गोंयांत शेतकी मळार स्वयंपूर्ण करपाचो प्लान उलोवन दाखयलो. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी घेवन फुडें वचपाचें थारलां. शेतकी खातें खंय मुट्ट्याची टॉफी आनी गोंयच्या भातांचें ब्रँडिंग करतलें. फॉर लोकल हें कशें जावचें? आमी द फर्स्ट टायम डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम बाय 2022 हें आमच्या ICARन ऑलरेडी बूक पब्लीश केला. खूब पयलीं हें पब्लीश केल्लें, बट तेज्याच धर्तीचेर, तेज्याच आधाराचेर आमकां नॅक्स्ट जो आसा हो आमकां तेजो रोड मॅप डिसायड करपाचो आशिल्लो. आनी तो रोड मॅप डिसायड करपा खातीर आमी आज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी डिपार्टमेंट, इवन दो द फिशरीज डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन फुडलो रोड मॅप जो आसा हो डिसायड केला. गोंयांत आयज पर्यंत कॅश्यू आसतलो, रायस आसतलो, फणस आसतलो, इवन दो पायनॅपल आसतलो, कितलेशे ते सगळे ऑर्गेनीक जाता. बट ते ज्या पद्दतीत भायर मार्केटींग जावपाक जाय, ज्या पद्दतीत ब्रँडींग जावपाक जाय, ज्या पद्दतीत वोकल फॉर द लोकल जावपाक जाय त्या पद्दतीत ते जायना. जेका आमी म्हणटा की फूड प्रोसेसींग युनीट आसतले, एग्रो प्रोसेसींग युनीट आसतले, हे गोंयांत जाता त्या पद्दतीत सुरू करपाक आमचो फोकस आसतलो. वेगवेगळ्या पद्दतीचे नॅशनल लेवल वर्कशॉप रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इन फ्युचर गोंयांत आमी ऑर्गनायज करतले. इवन दो आमकां मायक्रो इरिगेशन जे आसा पळय न्ही, हे प्रधानमंत्री किसान कृषी योजना हाज्या अंतर्गत आमी मायक्रो इरिगेशन कशा पद्दतीन डेवलप करूंक शकता इन लिंक विथ ICAR. आमकां पुराय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटाचो जितको बेनिफिट्स केंद्रांतल्या योजनेचो म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सुरू केल्ल्यो सगळ्यो योजना परत 100% ताचें इम्प्लिमेंटेशन हांगा करपा खातीर आमचो फोकस आसा. हें मुट्टो आसता पळय न्ही ताची चॉकलेट केल्ली आसा.
त्याची कॅन्डी केल्ली आसा. सगळे जाण म्हणजे इन कोऑर्डिनेशन हाज्या पयलीं ही सगळीं डिपार्टमेंटां केन्ना एक वन पेज येवन काम करतना आमकां दिसनासली, पण हाज्याय फुडें ते एकत्र येवन काम करतना. PI सागर एकोस्करान आदल्या आनी सद्याच्या पंचांक बडयले म्हूण होणाचो लोक ताच्या सस्पेन्शनाक रस्त्यार देवला. मीन येरादारीचे ट्रक कापोत घालिनासतना यो वच करतात म्हूण लोकांनी पुलिशेंत कागाळ केली. तालांव दिवन प्रकरण निभावलें. मात PIन खंय दोगांक आपयले, तांकां बडयले म्हूण आरोप. पयलीं एकोस्कराक सस्पेंड करात, मागीर खंय फोडलें. हांवें जर थापट मारला न्ही, हांवें मारला तेजेर थापट, ताका लागून हांव सॉरी म्हणटा. आमच्या पंच होंडाचो सुरेश माडकर आनी एक सागर नायक म्हणून हांगासून जबरदस्तीन PIन मारून जाका वाळपय व्हरून कस्टडीन घालून दवरला. ताका लागून हांगा सगळे चक्का जाम जाल्ले आसा आनी हांगा आमकां DYSP साहेबान येवन सांगलेलें आसा की ताका 10 मिनटां भितर आपूण हांगा हाडटा तांकां दोगांयकूय. अशें त्यांनी आतां आमकां आश्वासन दिल्लें आसा हांगा, आनी मागीर तेजेर कारवाई करता म्हणून. यांनी सांगला त्या प्रमाणे जे 2 मनीस वाळपय व्हेल्यात ह्या लोकांतले, तांकां हांवें ऑलरेडी मेसेज धाडल्या घेवन हांगा येया म्हणून. ओके, ते विदीन 10 to 15 मिनिट्स पावतले. त्या नंतर डिटेल इन्क्वायरी करून हे कितें घडलां त्या प्रमाणे PIन सपोज जर पावर मिसयूज केल्या जाल्यार 100% तेजे एक्शन घेवपाक हांव म्हाजो रिपोर्ट धाडटलो. फुड्यान PI ताका सिव्हील येयल्लो, ड्रेस सुद्दां ना, येवन डायरेक्ट अटॅक, गाडी सोंग लागल्यो पुरश्यो. जर 1 वरा भितर जर ताका जर सस्पेंड केलो ना जाल्यार आमी हांगासून हालचे ना आनी आमी हांगा ह्यो बंद असोच दवरतले. तेजी कंप्लेन कोणीक तरी एक ट्रान्सपोर्ट ट्रक हाडयला आनी आपणाक तापयलो अशें म्हणून कितें आमकांच खबर ना. हांगा आमी येवन आउटपोस्टार विचारलें की कितें कंप्लेन आहा, ते म्हणटा आउटपोस्टार आमकां खबर ना. कंप्लेन कितें खबर आहा ती PIक खबर आहा, कित्याक तो थंयसून वाळपयसून हांगा स्पेशल मारूंक येयल्लो. नाल्यार गरजूच ना न्हू, तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें हांगासून ताका वाळपय हाडा, पेनान कर न्हू कितें आसा तें. तुजो कायदो तुका दवरला कित्याक, लोकांचें रक्षण करपाक. तुजो कायदो तुका खबर आसा ते पेनान, हातीन न्हू, मारूंक न्हू. मोर्जे शेकवाल्यांचो राना खात्याचेर मोर्चा. कासव सांबाळ प्रकल्प खंय NGOच्या हातांत दिवचो न्ही. उदका पुरवण सारकी ना म्हूण पेडण्या उगवेचो लोक PWDचेर फुर्योज. आंखे मडगांवचो कोकण रेल्वे ओव्हरब्रिज रेल्वे पोलिसांनी बंद केल्ल्यान बोवाळ. आझाद मैदानाचेर संपाक बशिल्ल्या दृश्टी लायफ गार्डाचे वासपुसेक पावले गोवा फॉरवर्ड. गोंयभरच्यो एक खबरो. तरी NGO होतो नव्या नावान केला मोर्जिम सी ट्रस्ट म्हणून. तेणी कितें केलें जाणा, आमच्या कडेन एक मिटींग घेतली आनी फूल केलें. आमकां सांगलें की आपूण तुमकां हेल्प करतले, आपूण सगळें सांगतले. आमी टटलाक अपोज करिना. टटलाक अपोज केलो जाल्यार मोर्जेन गेली 15 वर्सां पयलीं हो बंद जातलो प्रोजेक्ट. 3-3 लाख रुपया फायन मारला आमकां, वायलेशन केलां. बीच शेकाचें तुका पर्सनली सांगता, बीच शेकाचें वायलेशन आमी कसलें वायलेशन केलें. आमकां दिता टुरिजम, ते CRZेटाचें परमिशन काडप, बाकीची सगळी परमिशन ते तेंचेर आसता न्हू. काल अक्षरशः 3 दिसां पयलीं घरातली लायट कट करपाक गेली. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो कॉन्सेप्ट हाडला पळय आमकां लायक तेंच्यांनी आपुणूच दवरचो. तो प्रायवेटायझेशन भितर इंटरफियर जावपाक दिवपाचें न्हू. बेसिकली ह्याच जाग्यार कांय येवंक जाय. हे ट्रस्ट आहा ते कसले NGOज आहा पळय, हे फुडें धांवन थंय वयता. हे कितें न्यू सांगता. गव्हर्मेंट नवीन रूल घालता आतां आमकां सगळें. आतां म्हणटा शेक अपलिफ्ट करा, इतलें हें करा, तितलें हें करा, लोकांक बेश्टे फायनी घालप. इट्स व्हेरी इरिटेटिंग. इट्स अ मॅटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ 40,000 पिपल्स लायव्हलीहूड. आमचे कडेन पयशे ना घालपाक ह्या वर्सा. आमी घाली ना जाल्यार आमचे ऑफ बिजनस आहात ते सुद्दां तांकां सुद्दां मार पडटा. टॅक्सीक मार पडलो, सुपर मार्केटाक मार पडलो, नुस्तेकारांक मार पडलो, सगळ्यांक मार पडलो. आज 4 वर्ष झाली पाण्याची आम्ही भांडतो. ऑफिसात तुमच्या गेले, हां तुम्ही फोन करता, मी सांगितलं हे केलं ते केलं म्हणून सांगता, मग नंतर काहीच पाणीच नसतं. जी आमची जो 15 MLDचो जो प्लांट आसा तांबे तो आमकां आतां पावना. तांचो उदक शॉर्टेज सदांच हे जाल्लेली आसा. उदक शॉर्टेज जातात पण तेतून करूनय ती म्हण टायमार जातली ही गॅरंटी नासता. कारण अशें आसा की लिकेजानूच म्हाका दिसता कितलेशेच MLD उदक वेस्ट जाता आयज. आमचे टोटल पायपलायन जी आसा ती सगळी आयज पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. ती रिप्लेस करपाची गरज आसा, ताचेर कोणूच लक्ष दिना. सांदेल प्लांटार आमी भेट दिवपाक गेल्यात, पळोवपाक गेल्यात. हांगा जे अधिकारी आसा तांकां आमी मेळ्ळे आनी तेंचे कडल्यान म्हायती मेळ्ळे की जे उदकाची जी ताण आसा आमकां जी हें लागता ते सफिशियंट उदक हो प्लांट आमकां पेडण्यां तालुक्याक दिता.
उदक डिस्ट्रीब्युशन करता आसतना खंय तरी गफलत जाता, नियोजन सारखें जायना आनी हेची जबाबदारी पेडणे तालुक्यांतले जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वालसन सर आसा तांकां हांव नम्र विनंती करता, बी स्ट्रिक्ट. ऍडमिनिस्ट्रेशन सारखें ना आसा. रेल्वे ऑथॉरिटीन इलिगल गेट ही बंद केल्ली आसा. तांकां सांगलें कलेक्टराची ऑर्डर आसा जाल्यार दाखय, ना जाल्यार तुमची कोणाली ऑर्डर आसा जाल्यार दाखय. ते ऑर्डर दाखोवपाक रेडी नात. ह्या सायडीन सगळे लोकल ट्रॅव्हल करतात. पायलट भाव आसात, आमचे टॅक्सी भाव आसात, रिक्षेकार आसात, थोडे गाडे आसात. तांचे धंदे सगळे बंद पडिल्ले आसात आनी कोविडा खातीर तांणी ते निमित्त दिता कोविडा खातीर सेक्युरिटी रिजन आमी हे बंद केल्ले आसा म्हणून. सेक्युरिटी रिजन बंद केल्ले आसा जाल्यार तांच्यांनी हांगा एक टेबल घालून एक 4 कॉन्स्टेबल बसोवन टेस्टिंग करपाक मेळटा. तशें कांय अडचण कांयच ना. सेक्युरिटी जायत करपाक जाल्यार तांणी हांगा आपले 4 कॉन्स्टेबल बसोवपाचे आनी टेस्टिंग करून पॅसेंजरांक भितर घेवपाचे आनी भायर धाडपाचे. हम लोग क्या करेगा, इधर इतना सामान लेके एक हफ्ते खड़ा है बहुत समय से. अभी वो बोल रहा है कि अभी तुम्हारे ट्रेन आने में बहुत समय है, तब तक हम लोग इधर ही रुकेंगे और बाद में किधर से रास्ता हम लोग देखा भी नहीं है. तांची जी मागणी आहा की आयदर तांकां ट्युरिझम डिपार्टमेंटान घेवचें नाल्यार ट्युरिझम कॉर्पोरेशनान घेवचें. ट्युरिझम कॉर्पोरेशनान घेवपाक पॉसिबल आहा. सरकारान फाटले फावटी जे 10,000 नोकऱ्यो काडटा म्हटल्या तेंचेय म्हणणें म्हाकाय मान्य आहा, कित्याक आमी सुद्दां त्याच विचारांचे आहा. सरकारान ज्यो नोकऱ्यो काडटा म्हटल्यार तांकां पयलीं घेवचें. जे कितले 250 लोक आहा किंवा तेज्याहून सुबेस आहा जे पयलींसून कामाक आहा तांकां डायरेक्ट रिक्रुटमेंट करचें. तेंची इंटरव्यू, कित्याक कोणाची एज जाल्ली आसतली, कोणाच्यो बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो, तेंची इंटरव्यू घेवपाची सद्याक गरज ना म्हाज्या हिसपान. ते बरे फीट एंड फायन आहा कारण ते डेली पेंवपी, डेली उदकान आसपी मनीस. सो तेंची एक्सरसायज आनी तेंची फिजिकल ते ऑलमोस्ट फीट आसतले, हातून मात्तूय दुबाव ना. जर ट्युरिझम मिनिस्टराक किंवा GTDCच्या चेअरमॅनाक हें पॉसिबल जायना जाल्यार ताणें आपलें खातें सोडचें. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.